एक अंकलाच्या बेतकी खांडोळ्या विलेज पंचायतीक काल एक दुर्घटना घडिल्ली आसा। अंजली वाडकर आणि तिचो भुरगो एक झाड पडून त्यांचो ऑन द स्पॉट आकांत देहांत जाल्लो आसा। खरें म्हणल्यार झाड घरा पासून खूब पयस आशिल्लें, म्हणटरी आसतना झाडाची जी रूट्स जे आशिल्ले ते वयल्यावर आशिल्ले आनी पावस नाशिल्लो, वादळ नाशिल्लें, वारें नाशिल्लें। पण अशा परिस्थितीत हें झाड कोणी कल्पना सुद्दां करूं नाशिल्ली की हें झाड पडटलें अशें म्हणून। कारण महिलेचें वय वर्स जावन आसा फक्त 36 आनी भुरगोय जवळ जवळ एक 9 ते 10 वर्सांच्या अवकाळा भितर आसा। हांव मागता की त्यांच्या आत्म्याक चिरशांती लाभची आनी त्याच प्रमाणे त्यांच्या कुटुंबाक हें दुख्ख झेलपा खातीर एक ताकद आनी बळगें प्राप्त करून दिवचें। आनी खास करून सबंद गोंयच्या लोकांक हांव आव्हान करता, खास करून भाटकार जे आसा तांचे कडेन आव्हान करता की घरा कडच्या सायडीच्यान झाडाच्यो फांद्यो जर आयल्यो आसा जाल्यार ऑब्जेक्शन हाडूं नाकात। मनशाचो जीव जो आसा तो खूब म्हत्वाचो आसा, कारण ताजेर खूब कुटुंब आज जगता आनी कुटुंबाक एक असो तरेचो हादरो अकस्मात लागप हें बरें दिसना। आनी म्हणूनच झगड्याक भितर पळयचे पेक्षा माणुसकीच्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी तंटे जे आसा ते निवारण करचे अशें म्हजें समस्त गोंयकारांक हांव मागतां। आनी परत एकदां अपील करता गोंय सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जितलें जाता, खास करून आमचे विलेज पंचायत जे आसात, BDOचें ऑफिस आसा, डेप्टी कलेक्टर आज ऑफिस काम करतात, बरे भशेन ह्या गोष्टी कडेन तुमी पळयचें, माणुसकीचे नदरेंतल्यान ह्यो काही गोष्टी पळयचे आनी अशे तरेची दुर्घटना केन्ना घडची न्ही हेंच आमी देवा लागीं मागोया। आनी ज्यो काही गोष्टी जाल्ल्यो त्यो आमच्या हातान ना, पण डेफिनेटली आमी इतलेंच मागपाक शकता की तांकां जंय आसतली थंय तांकां बरें एक आत्म चिरशांती लाभची अशी परत एकदां देवा लागीं प्रार्थना करता।